भाजपा महिला मोर्चाची शेनवारा पत्रकार परिषद जाली। भाजपाच्यो गोंयभर वेंचणुकां खातीर जागृताय अभियान चलता। तातूंत महिला शक्तीचो मोठो हात आसा म्हण ह्या वेळार सुलक्षणा सावंत हांणी सांगलां। तशेंच 18 आनी 19 जानेराक भाजपाचें कार्य घराघरांनी पावोवपाक बूथ चलो अभियान सुरू जावपाचो आसा। आरडेक्स गुवाहाटी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी जवळ जवळ 22 दीस फुडें आसा आमच्या 4 फेब्रुवारीच्या इलेक्शनाक। आणि ह्या भितर हांव अशें म्हणटा की सगळ्या पक्षांक जर कंपेर केलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाची जी प्रचारान आसा पळय न्ही ती आघाडी मेळयिल्ली आसा। एका म्हयन्या पयलींच आमी जे वेगवेगळे विजय संकल्प महामेळावे 35 मतदारसंघांनी घेतले। ह्या विजय संकल्प महामेळाव्याच्या पूर्व तयारीन आणि त्याच बरोबर महामेळाव्यान सुद्धा आमी लक्षणीय अशी उपस्थिती महिलांची पळयली। जवळ जवळ 50 ते 60% महिला ह्यो महामेळाव्याक हजर आशिल्ल्यो। त्या मतदारसंघांनी कार्यक्रम पूर्ण जाल्ले आसात। अनेक कॉर्नर मिटींग घेवन महिलांक स्ट्रॉंग केल्लें आसा। बूथ वायज सशक्तीकरण जाल्लें आसा आणि ह्या बूथ वायज सशक्तीकरणाक बुथाचेर आतां आमच्यो प्रत्येक महिला मोर्चाच्यो 10 महिलांनी तातूंत सहभाग घेतिल्लो आसा। एक लक्षणीय अशी उपस्थिती बुथाचेर आमकां पळोवपाक मेळटली इलेक्शनाक। डोर टू डोर जे कंपेनिंग चालू आसा तातूंतय महिलांनी मोठो सहभाग घेतिल्लो आसा। 17, 18, 19 जानेवारी रोजी आमचे बूथ चलो अभियान सुरू जातले आणि ह्या अभियानाक आमचे पुरुष कार्यकर्ते आहात त्याच्या बरोबरच आम्ही जास्त प्रमाणात महिला भाग घेऊन आम्ही हे अभियान प्रत्येक घरापर्यंत पावोवन जे आमच्या सरकारान केल्ले काम आसा, ज्यो स्किमी आसा, जो आमचे विकास कामां केल्ली आसा ती प्रत्येक घरापर्यंत पावोवन आम्ही सगळ्यांक जाणून दितली की हे आमच्या सरकाराचे काम आसा।